हांव सगळ्या लोकांक अपील करता, आमी आयज सांजेच्यान म्हणजे आज 9 वरां एक्चुअली फाल्यां 7 पासून रातचे 9 पर्यंत कोणीच आपल्या घरांतल्यान भायर सरचें न्ही अशें म्हटलां. विदावट जे फक्त एसेन्शियल सर्विसीस जे मेडिकल सर्विसीस आसात, गोवा मेडिकल कॉलेज किंवा हॉस्पिटल्स किंवा प्रायवेट हॉस्पिटल्स ह्या जाग्यार जे काम करता त्याच लोकांनी किंवा एखादी मेडिकल शॉप चलयता तेणीच. अदरवायज 7 उपरांत शक्यतो म्हाका दिसता म्हणजे आमी एसेन्शियल सर्विसीस म्हणून दूध किंवा पेपर सुद्दां 7 उपरांत हाडूंक वयचे न्ही. सगळ्या गोंयकारांक हांव उलो मारता 5 वरांचेर आपल्या गॅलरीन येवन आपल्या दारार येवन तेंच्यांनी क्लॅप्स वाजोवच्यो आनी वाजोवच्यो टू शो म्हणजे आमी हो पाळ्ळो, आमी ब्रेक पाळ्ळो हें दाखोवपा खातीर आमी तेन्नाच सायरन जे आसा हांव हें जस्ट अपील म्हणजे लोकांकूय कळपा खातीर सांगता. सगळी कडल्या फायर स्टेशनाचेर सायरन सांजच्या 5 वाजलो वयतलो. पुलीस स्टेशनचेर ज्या ज्या जाग्यार आसा थंयसर सायरन वाजलो वयतलो. ज्या ठिकाणी शक्य आसा थंयसर सायरन वाजोवप आमचे सगळे डिपार्टमेंट्स किंवा बाकीचे सगळे सांजच्या 5 वरांचेर फक्त आपलो आपलो सायरन वाजयतले. हाच्या खातीर वेगळें कितें जालां हाजोय समज कोणीच करून घेवचो न्ही. ऑलमोस्ट सगळी गोंयची जनता ह्या हातूंतल्यान आमकां सहकार्य करतली आनी 100% जनता कर्फ्यू हो सक्सेसफूल जालो हो म्हाका माननीय पंतप्रधानांक सांगपाक मेळटलो. निश्चितच म्हाका दिसता गोंय सरकार पुराय आमचे विरोधक ऑपोजिशन पार्टीज हे सगळे ह्या विशयाचेर आमच्या बरोबर आसात. दिल्लीत इन केरळ म्हणजे भायरसून फॉरेन कंट्रींतल्यान आयलो आनी आपल्या पूर्ण फॅमिलीक त्रासांत उडयली. ह्योय बी हिस्ट्री आसा, ही स्टोरी आसात. ही स्टोरी ती सत्य गजाल आसा म्हाजें म्हणणें आसा. ताच्या खातीर अशा पद्दतीचे जर कोण भायरसून येता आसत जाल्यार अननेसेसरी आपल्या फॅमिलीक आनी त्या परिसरांत रावपी लोकांक तुमी फक्त त्या परिसरांत रावपी लोकांक त्रासान उडोवचे ना, पुराय गोंयांक त्रासान उडयतले. त्या खातीर म्हजें अपील आसा, सिन्सियरली अपील आसा. हांव मागता सगळ्यां कडेन की तांच्यांनी ह्या पद्दतीन आपल्याक क्वॉरंटायन करून घेवचें. जो भायल्या राज्यांतल्यान आयला तांच्या डायरेक्ट संपर्कांत कोणी वयचें न्ही. ओके, डायरेक्टल्यान तेजे कडेन शेक हँड करचो न्ही. तो स्निजींग कफींग करता आसत जाल्यार तेज्या फुडें उबो रावचो न्ही. इतके तरी आमी प्रिकॉशन्स सगळ्या गोंयकारांनी घेवपाक जाय. हॉटेल असोसिएशन जे आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी रिक्वेस्ट केलो की 31 मार्च पर्यंत बंद दवरचें म्हणून. सध्या तरी तेंच्यांनी स्वता तेंच्या एसोसिएशनान अनावन्स केला. थोड्या इंडस्ट्रीनी प्रायवेट लेबर्स जे आसा हे नियर बाय म्हणजे कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान येताले तेंच्यांनी फाल्यांच्यान स्टॉप करचे मिडनायटच्यान. खातीर इंडस्ट्री आनी प्रायवेट सॅक्टरांतले सगळे बाकीच्या सॅक्टरांतले सगळे लोक जे आसा हांकां आव्हान करता. कारण भायल्या राज्यांतल्यान येवपी लेबर, भायल्या राज्यांतल्यान येवपी बाकी सगळ्यांक आमी हांगा बंद करप हें अत्यंत आमच्या दृश्टीन गरजेचें आसा. म्हजो रिक्वेस्ट आसा एम्प्लॉयरांक जे जे इंडस्ट्रीज लोकांक म्हणजे फाल्यांच्या दिसाची सॅलरी तर तेंच्यांनी कोणीच कट करची न्ही. आनी फुडल्या 8 दिसांक सुद्दां आमकां जर बंद दवरचें पडटा, आमी बंद दवरला आसत किंवा आमी थोड्या जाणांक स्टॉप करता आसत जाल्यार तेंची डेली वेजीसचेर किंवा अशा पद्दतीचे लोक जे काम करता तांची 8 दिसाची सॅलरी मिनिमम तांकां दिवची एज अ सोशियल कॉज म्हणून म्हाका दिसता अशा लोकांक मदत करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. हांव अपील करता सरकारच्या वतीन की तेंच्यांनी तेंची 8 दिसाची सॅलरी न कॅन्सल करता तांकां दिवची. की 104 हो ऑफिशियल नंबर आसा ज्या नंबराचेर तुमी जी इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय ती. गोंयकारांनी सगळे उत्सव म्हणजे ना आमच्या गांवांत कोरोना येवंक ना हें म्हणचें न्ही. कारण 3rd फेजीन आमी पावल्ले आसा. एखादो कोणूय खंयसर येवपाक शकता. त्या खातीर म्हणजे नाटकां आसतलीं किंवा कसलोय उत्सव आसतलो, आमचे देव गांवांनी भोंवतात शिमग्याच्या निमित्तान, म्हणजे हें सुद्दां म्हाका दिसता बंद करप अत्यंत गरजेचें आसा. मॅक्झिमम टेंपल, चर्चीस, मास्क हे सगळ्यांनी एकत्र रित्या येवन प्रार्थना करपाचें बंद करप हाची अत्यंत गरज आसा. आनी हें सगळ्यांनी करचें अशें म्हाका दिसता. आनी नक्कीच तुमी सगळे जाण हें करतले. फुडले 31 तारखे पर्यंत तरी कोणीच खंयसर सार्वजनीक जाग्यार देवळान, मास्क किंवा चर्च येवन प्रार्थना करच्यो न्ही अशें म्हाका दिसता. ताका लागून कोणायकूय जर म्हणजे सिमटम्स दिसले जाल्यार रोखडेंच तांच्यांनी हॉस्पिटलान वयचें तेच्या खातीर.